आजा संडे आजा संडे आजा संडे आजा संडे। नमस्कार नमस्कार नमस्कार. आरामासा न्ही सगळं जाणं हांव तुमकां सांगता. अरे सांगची होड न्ही, सांगची म्हटल्यार कितें येवचेच होड जालें म्हाका आज. अरे बाबा, अरे पावस म्हणून आमी कितें म्हणटाले पयले मे म्हयनो जाले नंतर भाई उदक सुकताले. भाई उदक सुकले नंतर आमी लोकाल भाईंतल्यान आनी तळ्यांतल्यान बिळ्यांतल्यान उदक हाडून घेवन जेवण करताले. ते बी कितें सांग, खारी उदक उरता ताका गाळ आनी बिळणी घेवन करता. म्हण आतां असं करून पावस पडटा पण आज सांगू जायना कितें जाता म्हण घेवन. आजकाल आमगेल्या गांवांत कितें जावं जालें सांगड. जे वर्सा 12 म्हयन्या भितर हे 3 म्हयने 4 म्हयने असं करून जाताले पळय, सकाळच्यान सांज म्हळ्यार तेंच जाता. सकाळी थंडी, दनपार गरमी, सांजे मागीर पावस, अशें जावूं लागला. तशें म्हणून म्हाका आज येता आसतना अरे बाबा बिरजार कितें वार तो, हां कितें वार का म्हण घेवन येवचें म्हण आसा. म्हाका त्या भुरग्यान एकल्यान पोरान त्या एकल्यान पळ्या बड्यान घेवन येयला हां गाडयेचेर. तेगेली गाडी हेकायतल्यान तेकायतल्यान रोंडोवप. हांव समजलो हो पिवन येयला ना कोण म्हणून. तरी आतां काना कडेन म्हणल्यार तोंड घालून ताका वास घेवं गेल्यार वासाच कांयच ना. म्हण वाऱ्या भितर तेगेली गाडी तशी वयताली. मागीर कळ्ळें तो म्हणलो हाज्या भिनाक हां म्हाका घट धर हां म्हणून. ताका घट धरूं गेला. तेगेलें पोट केदें रे बाबा, पोटा हेंगा पावत म्हण केला तुमी. धरूं गेल्या खंय हां मुखार स्टेरिंगा कडेन म्हणल्यार तेगेले हात ते कितें कितें हँडल म्हणटा पळय तेजे कडेन म्हणल्यार हात पावलो तरी की तेगेलें पोट पावना. तो बड पोट पेट्रोल टाकयेचेर दवरून घेवन ती गाडी मारता न्ही. उरू तेजे बदल न्ही म्हण एक सांगू, हेजे नंतर खंयचे बी ते मोटरसायकल उरता पळय तेमी पेट्रोल टाकयेचे आकार कमी करूं जाय आनी लोकांक बश्याचे आकार जास्त करूं जाय. बश्याचे आकार पळोवन तेमी टाकी दवरूं जाय. ह्यात बश्याच्या त्या पोटाचेर आकार पळोवन तितूंत पेट्रोल घालें कितें जावचें आसा. जावचें कितें सांगा. इंजिना वयचे पायप फाटल्यान दिवचो. सकाळी काडचो आनी कार्बोरेटराक कचरो जालो तो काडून उडयचो. जायना का म्हण घेवन. म्हण एक सांगू तुमकां, हो परत पावस न्ही हो. हे आतां हे आमकां आतां पुरा जग बुडेचें तयार जावूं लागला. कित्याक काय म्हण सांगू तुमकां हांव. आजकाल एकेकल्यान उलणी पळयला तुमी हां, एकमेकाल उलणी पळयला तुमी. कोणाली उलणी कोणाक ताळमेळच ना. पळय हांवें खरें सांगया म्हणल्यार सांग तुमकां त्या उलण्या भितर तुमकां बी सांगया म्हाका हांसो बी येता आनी राग बी येता. म्हणून कितें राग काडूं जाता लोकांचेर जायना न्ही. हांव पयर दुकानाक गेलो बाबा आंगा लाव शाबण आसा बाबा हां म्हणलं. आसा म्हणूं लागलो म्हाका. कितले रुपयेचो म्हणलें 30 रुपये म्हणलो. कमी जावं शकना कांय चाललें ना. न्हांवता कमी जातलो म्हणटा म्हाका. म्हटल्यार उलणी कितें ही उलणी कितें का म्हण घेवन. न्हांवता कमी जाता. शाबण न्हांवता कमी जाता म्हाका. हेजे पयलीं हांवें न्हांवलोच ना हां. म्हाका आंगा घाण मारता. न्हांवलोच ना का म्हण घेवन हांव कितें म्हणटा का कमी जावं शकना म्हण आतां कितें म्हणटा. पयशे कमी जावं शकना म्हटल्यार 30 रुपयेचे कितें कमी जावं शकना म्हटल्यार न्हांवता कमी जाता. हेका म्हाका टिंगल मारची संवय म्हण जालना हेमकां दुकानदाराक बी. आजकाल हेत जग पलटू लागला म्हटल्यार लागला हां. ना ही उलणी अशी येताली. आमगेल काळांत एक उज्यापेट येतालो उज्यापेट. तेजे एक हें आशिल्लें माकड शाप उज्यापेट म्हणून तेका तेजें नांव माकड शाप. ते माकड एक उरताले तेजो माकड शाप. हत्ती छाप आनी कितें छाप म्हणटा पळय तशें माकड छाप. तेन्ना हांव ल्हान आशिल्लो केलो. तेन्ना आमी अंकल बिंकल तुमकां आजकाल येयला. हांवें म्हणलो दादा पयलीं म्हणलो आयकलोच ना. ओ म्हणलो असो करून पळयलो. माकड शाप उज्यापेट आसा का म्हणलो. हिंग रे म्हणलो. काडलो तकलेचेर फट कांचुलान मारलो ना. तकलेचेर फट करून मारलो. म्हाका भिरकटी मारली. दादा कित्याक रे मारलो म्हणलें. कितें रे तुवें म्हणलें म्हाका. हांवें म्हणलो दादा म्हणिल्लो पयलें. त्या नंतर कितें म्हणलें रे तुवें. ना माकड शाप उज्यापेट आसा का म्हणलें हांवें तुका.
हांव माकड छापत दिसता रे तुका. म्हणल्यार तेगेल तकलेत भरिलो अलग गोश्ट आनी हांवें मागेल त्या ल्हानपणांत सांगिल्लो अलग गोश्ट. अशी पयलींच काळात उलण्याक आनी आज काल उलण्याक तालमेळच ना. जिवन एकदम अलग टायप जावं लागला. खरें सांगता तुमकां, खरें सांगता, आज आमगेलो तो न्यूज सांगचे परत आतां बरें जावन येयला. हय बरें जावन येयला म्हटल्यार बरें जावन येयला. देवा पुण्यान ताका बरें करून दवरूं. बरें जावन येयला तुमगेले आशिर्वादानूच. अरे बाबा तेंगेले ते मिडिया कप म्हणून जालें म्हळ्यार क्रिकेट खेळचें. आनी हांव आजा तूं यो, हा आजा तूं यो हांव म्हणून म्हाका आपोवन घेवन गेलो. हांवें पळयलो मिडिया कपा पेक्षा तर भाड्या कप म्हाका जास्त दिसले. भाड्या कप म्हणल्यार कितें सांगू, मिडिया म्हणल्यार हे पत्रकार लोक न्ही. पत्रकार लोक कोणूच ना, एक जावं दोन उरतले. तेजे पेक्षा भायर लोकच जास्ती. मिडियाचे लोकच ना, भाड्याचे लोक जास्ती. हेतू भितर हे मिडिया कप का भाड्या कप म्हणून म्हाका ते विचारूकच हांव विचारया म्हटल्यार हो म्हणाल आजा तशें म्हणनाका हांव तेंचे बरोबर काम करता, म्हाका बेजार जातलो म्हणून. न्ही पाप्यान दो तुमी. मिडिया कप आमी पत्रकाराक किंमत दितात आनी पत्रकारता तेंगेले एक हे कितें सांगू एक क्रिकेट टुर्नामेंट म्हणून आमी जाणटेल आनी नेणटेल म्हणून सोडून नासतना पळोवंक वयतात. हे हाडप का हडप का म्हणून हे पळोवंक गेल्यार हडप जालें. हडप न्ही. म्हाका कित्याक जाय लोकाल पंचायत. म्हागेल्यात म्हाज्यान जावच ना. हिंगा लोकाल कित्याक जाय. तुमकां आतां उलयत आसतना ते उज्या पेटीचे म्हाजे कडेन अशें म्हाका लक्षांत येयलें. माकड छाप उज्या पेट पयलीं आशिल्ली आमगेल्या काळा आशिल्ली. उज्या पेटीचे म्हणटकीर म्हाका एक लक्षांत येयलें. कितें काय म्हणटा तुमकां, भांगराची रेट वाडली, हे पेट्रोलाची रेट वाडली, डिझेलाची रेट वाडली आनी तुका तांदळाची रेट वाडली आनी कितें रेट वाडली. आज पर्यंत उज्या पेटीची रेट वाडली कोणी सांगा म्हाका. कितले वर्स जाली उज्या पेटी रेट वाडून. उज्या पेटेची रेट वाडून कितले वर्स जाली. उज्या पेटे रेट कित्याक वाडून सांगा पळया तुमी. जो मनीस उज लायत पळय ताका आज पर्यंत किंमतच ना. पयली किंमत येवत ताका. जो उज लायतल्याक केन्ना किंमत ना. लास्ट तेणें उज लावचो आतां ताका 4 लोक म्हण ताका उज लावचे. हेत जाते शिवाय उज्या पेटे रेट ना किंमत ना. तुमकां सांगिल्लें हय दिसत हय म्हणा, ना जाल्यार ना म्हणा. जालें बरोबर नाका. ही तुमकां म्हणटले तुमी हो आज पयले काळचीच पुरा उलयता, आतां काळचें कांयच उलयत ना. आतां तुमचेर हेजेर येता ते तोंडापट्टीचेर कितें म्हणटा ताका कोरोनाचेर येता. कोरोना गेल्ले फेब्रुवारीच्यान चायनांतल्यान ताका खंयच्यान तर सुरू जाल्लें. मार्च्या 5 तारखेच्यान आमगेले हिंगा नॉकडावन केल्लें हय न्ही. मदें एका कोरोना ना जावन गेलें. हांव म्हणटा वचूं. परत येयले. मार्चांत येयले, तूं येयले, परत येयले. हांव कितें म्हणटा, महाराष्ट्रा भितर गेल्ल्या वर्साक हॉस्पिटलांत जागोच ना. खंयच्या हॉस्पिटलांत जागोच ना. कित्याक त्या कोरोना पेशंटाक दवरूंक जागोच ना आशिल्लो. तेन्ना कित्याक हय तेन्ना खूब लोकांक जाल्लें. आतां परत तशेंच जावन गेलां. ह्या मार्चांत बी परत तशेंच आनी एप्रिलांतय तशेंच जावंक लागलां. राजकारणां लोकांक कितें सांग, अशें करूं जाय, तशें करूं जाय, मास्क घाल जाय. तुमगेलें इलेक्शनां लागना म्हणून ना. तें मात खरें. गेले फावटी बी सांगलें तुमकां इलेक्शनाक आनी कोरोनाक कांय संबंदच ना. कोरोना गळ्या बोर्ड घालून फिरत न्ही. इलेक्शनान म्हाका कांय संबंद ना. म्हाका खाली कोण गरीब लोक आनी मदेकांतले लोक रावता पळय तांकां आमकां इतलेच संबंद म्हणून ते कोरोना बोर्ड गळ्या घालून फिरतले तांकां दिसता खंय. म्हाका तर दिसलोच ना. हांव कितें म्हणटा, हे राजकारणांत कितले पक्ष आहात. तुमी कितें म्हणटा ताका पार्टी. हय राजकारणांतले कितले पार्टी आसा पळया. तुमकां सांगया म्हणल्यार हे राजकारणांतले पार्टी कित्याक गप आसात. काय म्हणून तुमगेले इतले कार्यकर्ता आसात, आमगेले इतले लोक आसात, तितले लोक आसा म्हणटा न्ही. चला
तुमगे ह्या आजाला आज तुमकां एक तुमकां हे कितें चॅलेंज म्हण घे चॅलेंज म्हण घेया चल नाजाल्यार कार्यकर्त्याक बी चॅलेंज मागेलो खंयचे पक्षाचे लोक आसा पळय त्यांक तितल्या लोकांक चॅलेंज खंयचे राजकारणाचे एक एक पक्ष आसा पळय त्या पक्षांतल्यान एक एक जिल्ल्यांत एक एक जिल्ल्यांतूच करायचं तालुक्यात तुमच्यान जायना तुम्ही मरतले एक एक जिल्ल्यांत एक एक कोरोनाचे व्हडले खूब इतले हातुळणे आशिल्ले म्हणल्यार हातूळ म्हळ्यार म्हणटा ताका ब्रेड कितें म्हणटा रे बाबा बेड हां बेड हां बेड आशिल्ले ते तुमी हे करा हॉस्पिटल करा चला हॉस्पिटल करा तुमगेल पक्षांतल्यान एक एक पक्षांतल्यान एक एक जिल्ह्यात एक एक हॉस्पिटल करा आमकां दिनाकात तुम्ही समजा जाल्यार की सांग लोकांक कितें आमी दिवू म्हण तुमगेल्या पक्षांत तुमगेल्या मनांत पटक्कन घुसतले आमकां दिवू लोकांक कितें दिवू जाय आमकां दिनाकात तुमगेल्या पक्षाचे कार्यकर्ता कितले आसा पळय तुमगेल्या पक्षांतले कितले कार्यकर्ता आसा पळय तेमकां तेमचे खातीर बेड करा तेमगेल्या कुटुंबा खातीर बेड करा बेड करा आनी हांव तर हांव मरणांत येयलें तुमगेल्या पक्षांत बेडाचेर न्हिदना म्हण तुमगे कार्यकर्त्यान खाली तुमगेले झेंडो ओतकून रुखाचेर लावचो तुमगे झेंडो घेवन नाचितलेत कार्यकर्ते लोकांक तुमकां ओपूर दीस जाय तुमकां ओपूर दीस जाय तुमी मरे तुमगेल्या पक्षांत लोकांले तुमी नाक कापून जाल्यार तेमी तर तुमगेलें नाक कापून खायला म्हण जालें ना तुमचे खातीर जर तर तेमी एक जर तर तुमकां तुमगेल्या पक्षांतल्यान जर तर एक तुमकां हॉस्पिटल करून दिना जाल्यार कित्याक नाक घेवन फिरता पाप्यान दो नाकातून लायन वंटी कश्टी या लोकांक वंटी तरी पेट जातलो करा पक्षांत दो खंयचे पक्ष आहा तुमगेले हां चल कर्नाटकाचे तर आमगे जिल्ल्याचेच पक्ष घेतात जाता हे जायना तुमच्यान तुमी कितें सांग येतात याव त्याव कितें उलयतात आनी हे कार्यकर्ता कितें सांग तुमगे झेंडो घेवन नाचतात हां चल कितले पक्ष आसा हिंगा नांव घेवन वेचून दाखोवचा म्हणटा तुमकां सगळ्यांक खबर आसा पक्ष कितलो आसा म्हणून हां हुडचे पक्ष जास्ती जाला हिंगा आतां हाडा जायन न्ही जाता करून दाखया कितें सांग तूं म्हणटलें कितें सांग आज येता गांव वयले पंचायती उलयता आनी आमकां पीस करता पीस करना हांव तुमकां जे गांवांत कितें घडता पळय तें सांगता कित्याक सांग तुमकां बी आजकालच्या भुरग्याक नाजाल्यार आजकालचे लोकांक सगळ्याक मात्र तरी बुद्दीन मात्र वाडा हा म्हण घेवन हय चला तुमकां बेजार बी करचें नाका तुमकां कितें तरी आतां तुमकां सांग मस्कराचें फकांड सांगू जाय म्हण जालें तुमकां हय न्ही हे म्हाका कळिल्लें सगळे जाण हांव केन्ना पळयतात आज फकांड केन्ना करतात काय म्हण पकांड बी जावूं जाय पकांड ना जाल्यार न्ही जिवन आतां अर्थच ना आतां सांग तुमकां पयर हांव हिंगा हांगच्यान गेल्लो खंय हेकांतल्यान सकयल वचूं लागिलो हां हे पांडूल पोरा अनिलाल पोरा ते व्हॉलीबॉल खेळटात हय तेतूंत हो कांबळे प्रकाशाल चेडो बी आशिल्लो व्हॉलीबॉल खेळटात आनी गणेशाल नातू वट्टे हेमी व्हॉलीबॉल आतां सगळ्यां नांव घेवन म्हाका तेमी 5-6 लोक आशिल्ले हेकातल्यान तेकातल्यान खेळटात व्हॉलीबॉल खेळटात म्हाजे कडेन व्हॉलीबॉल मारील पळय येयलो आनी म्हागेलो धिंबी आदळ्ळो अस्त करून पांयान फिरयलो आनी दोन गेलो कितें रे बाबा अशें करून कितें खेळटा तुमी बॉल आजू बाजून वयचे कडेन हांवें म्हणलो हांवें म्हणलें तांकां हां तेमी म्हणलां म्हाका सांग आजा कित्याक बेजार करून घेता बॉल खेळटाना हेकात तेकात वयता न्ही हय रे बॉल खेळटाना हेकात तेकात वयता लोक येवचे बी तुमकां मात्र नदरे उरूं जाय नाजाल्यार तुमी मरे मात्र पळोवं जाय म्हणलें आमकां कितें खेळूं कळना आमी अशें म्हणिल्लें तितलेंच तो हय गेलो पांडूल चेडो म्हाका म्हणटा तेगेलें ना कितें पिरियत आमकां कितें तरी नांव म्हणटालो म्हाका आजा तूं केन्ना खेळ्ळा काय म्हणटालो म्हाका तूं केन्ना खेळ्ळा हय तुगेल कालांत खेळ्ळा हांवें म्हणलें हांवें खेळना कित्याक हांवें भरपूर खेळ्ळा हाती खेळटा अकस्मात पांयान आनी हातान अशें दुखयलें पळय तेन्ना म्हाका पाळणें आदळिल्लें तेन्नाच्यान खेळचें सोडलें म्हणलें हांसूं लागलीं पोरां हांव आनी केन्ना खेळटलें आमगेल्या काळार कितें खेळ आसात तसले बॉलाचे मागीर आवय बापायन एक वयर एक येदो असो कितें तरी घूंच बॉल अशें लायिल्लो ताका चारी कडल्यान गिरी जाताना हांव पळयता सादारण 3 म्हयने म्हळ्यार तिरसोच जावन गेल्लो हांव कितें घूत म्हणून म्हाकाच कळनाशिल्लें हांव समजलें की सांग
म्हाका देवान सांगून धाडिल्लें पृथ्वीचेर गेले नंतर तूं समार रावतलो म्हणून. पृथ्वीचेर गेले नंतर म्हाका पृथ्वी घूत म्हणून ताणें सांगिल्लें इतल्यात म्हण पुरा दोळ्या मुखार घूत म्हण केन्ना आतां देवान सांगलें नाशिल्लें म्हाका. हे कितें तर लावन दवरप चावी दिवप चावी दर गुंडोवप आनी पुरा म्हागेलें अशें 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 जावप म्हाका. हां हे पोराक कळना का. हो मागीर पोर म्हणटा हां कित्याक तुका ते खेळणे गायले उरतले तुका बाकीचे काय खेळलोच ना तर तूं म्हणून. हांवें खेळिल्लें हेमकां पोराक खबर आसा. हेमकां आजकाल कळटा गिल्ली दांडा कोक्यान गुट्टेन हेमकां कळटा का म्हणून. कळटा हेमकां काय कळना. आजकाल पोर कितू खेळटा खबर आसा तुमकां मोबायलात. पयरान सद्याक ती आनीक कितें हे आशिल्लें मोबायला भितर कितें खेळचें आशिल्लें बाबजी पबजी हां पबजी बाबजी न्ही पबजी हां मार मार ताका मार 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 हां 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 मार 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 खंय मेल तूं हेका तूं हिंदी उलयतलो मारो मारो साले तुमच्या न्हय तुमगेल्या आंगाचेर बचिले एक झाळेर मारूं जायना. मोबायलात हेका मार म्हणून सांगता तुमी. हां झाळेर हेकातल्या 50 झाळेर बसून घेवन मारात तुमचे रगत पिवन वयतात. आनी ते पबजीचेर तुमकां हेका मार म्हणून सांगता म्हटल्यार तुमगेल तकली खंय आसा म्हण जाली बापांदो. खंय आसा बाबा तूं तुमगे तकली. हां ते जाले ते तुगेले पबजी म्हणिल्ले ते गेलेत. आतां नवीन येयले फौजी म्हणून कितें येयलें खंय. आतां हेतूत आजकाल पोरा आज खरें सांग तुका हे धर तर फौजी उरत. आजकाल आमगेले हिंदुस्थानाचे पोरा आमगेले भारत देशाचे पोरा फौजी भरत जायनात मोबायलातूच भरत जातले पळया हे उरल्यार. कित्याक हां जेन्ना मिलिटरीक जाता फौजीक भरत जावं जाय जाल्यार तुमी आंगान बी तंदुरुस्त उरूं जाय का ना. का मोबायलाचेर बसून मान वांकडे घेवन अशें करून फिरतले. हां कशें करून फिरतले तुमी. ही बी एक गोश्ट सांगता. ही कोंकणी आमगेल्या प्रधानमंत्री कळटा का की जावं कोण कळटा लोक वचून तेगेल्या काना घाला. हे आमकां पबजी फौजी ना आनी कितें ही परा गौजी आसा पळय ही बंद करा आनी पोराक मात तंदुरुस्त करा. तसले कितें तकलेत घाला तेमगेल्या. आनी कितें सांगू तुमकां. हां तुमकां सांग्या म्हटल्यार आतां तुमकां एक गोश्ट सांग्या म्हटल्यार अशीच घडील गोश्टी सांगता तुमकां. कारवारचीच गोश्ट. आमगेले सिद्धरात पलतडी एक शाळा आसा. हय आतां शाळा म्हटल्यार तुमकां खबर आसा हे कोरोना आयले नंतर कितें जातें आसा म्हणून घेवन. हां कोरोना आयले नंतर कितें जातें आसा शाळेंत भुरगीं ना. बाई मास्तर मात शाळेंत आजकाल कितें जालां पयले बाई पयसल्यान येताले बाई. आजकाल ह्या गांवच्यान खंयच्यान 3 किलोमिटरांतल्यान भितर 3 किलोमिटरांतल्यान भायर जाला ना जाऊ. कित्याक बाईक बी येवं त्रास जावं जायना बाई मास्टरां येवं त्रास जावं जायना. कित्याक तें पोराक बी शिको येवचें पळय म्हण आमगेले हिंगा कर्नाटका भितर एक कन्नडा भितर सांगता म्हळ्यार बिशी उठ. हय पोराक दनपार जेवण घालचें. मिड डे कितें रे बाबा तें मिड डे मील म्हणटात. हां मिड डे मीलचं हां तें दनपार जेवण. हय ते सुरू जाला. हे जाला खूब वर्सांच्यान जाला म्हण आतां कोरोना आयले नंतर सद्याक बंद आसा. कित्याक भुरगीं ना न्ही शाळेक म्हण सिद्धर जाल्लो गो गोश्ट सांगता तुमकां. सिद्धरात एक बाईन एक गम्मतच केली. बाईत म्हण गम्मत बाईल गम्मत. हय गम्मतच. रांदूक एक म्हणून ती रांदूक ती बाय येताली तेणी गांवां सिद्धर गांवचे पलतडी भितर एक हेल्पर म्हणून येताली. ताका ती आतां सादारण 16 वर्सांच्यान तेन्ना ताका पगार कितले सांग ती लागील तेन्ना 25 ते 30 रुपये. आतां ताका 2,500 वयर ताका पगार उरना. मागेर लेखान हां 2,500 वयर उरूं शकना. 2,500 ते सादारण 2,600 म्हणल्यार उरूं शकत. ह्या बाईन ताका पयर म्हणलें खंय फाल्यांच्यान तूं येयना का तूं कामांतल्यान तूं गेली म्हण घेवन. आतां तेगेली ती बाई ती 20 ते 25 रुपये भितर काम करताली पळय ती हेल्पर म्हणून पोराक रांदून हाडूंक पोराक भुरग्या प्रमाण स्वता भुरग्या प्रमाण म्हणून करून तिका जेवण जेवू जायना जाल्यार बी ल्हान पोरां जेवयताले पळय ताका मनाक
एकदम धक्क बसलो. आपणाक अकस्मात कित्याक काडू लागलात तें कित्याक कळना. कशकन कळटलें ताका. हां इतलें वर्स सादारण 16 वर्स ते 17 वर्स म्हणल्यार काम केल्ली ती एक ती हेल्पर उरूना हेल्पर म्हणना ताका ती त्या सगळे भुरग्याला आवय ती शाळेंतील भुरग्याला आवय म्हणून हरकत ना. रांदतली म्हण ही हेल्पर म्हणून उरता पळय ते पोराक ताटात घाण घेवन दिवची पोराक ल्हान पोराक जेवू कळना जाल्यार जेवेची करची काम करताल ती. हां तसले त्या आवय सारके त्या एका त्या बायल मनशाक तेमी एकच पडे ती बाई तांकां तूं फाल्यांच्यान येनाका तुका काडलें म्हण नंतर त्या केल्ले पश्चाताप जावूंकूच जाय. त्या जाग्यार म्हाका म्हणल्यार बी म्हाका जावूंकूच जाय आशिल्लो. ताका एकदम धक्क लागून ती घरा कडेन येवन काय ना जावन पळोवन पुराय काय ताका जिवूच ना. एकदम मना लावन गेली आपण्याक काडले करूं लागले. हां ती करूं लागली तशें करून मागीर ताका गांवांत लोकांक कळ्ळें नंतर पुराय चवकशी जाली. कित्याक ती सगळ्या पोराक तरी खावय जेवयले गेल्ले एक आवय म्हण ती तसलो आवय ती त्या कित्याक काडले म्हण गांवांत लोकांक पुराय चवकशी जाली आनी गांवांत लोक सगळ्यां त्या शाळेंत वचून विचारल्यार त्या वच तूं काडला म्हणील बाईल उलयनीच ना. बाई म्हणटा ना ताका भिंडो केल्ले. आपूण ताका अशेंच भिंडो केल्ले आतां सांगया म्हणल्यार हां अशेंच भिंडो केल्ले अशें म्हणच पडलें ना आतां. हां कितें कुकून खेळटा तुमी. हां ताका वय जाल्लें बी कळना तुमकां. कुकून खेळटात. भिंडो केल्लो म्हणल्यार कितें अर्थ आसा. हां मागीर पुरा तर चवकशी काडत गव्हर्मेंटाच्यान कितेंच ऑर्डर ना. हां कितेंच ऑर्डर ना. ते कान उडो जावं म्हणना ना तुमकां पोरना आतां हें चलतना न्ही ते दनपार जेवण चलतना न्ही कोणा कान उडो म्हाका कांयच ना. बाई ओ सिद्धर्थ पलतडी बाई तुमकां सांगता बेजार करून घेयनाकात. तुम बाई न्ही तुमकां सगळे जाण तुमचे कडेन शिकून गेलो पर आई म्हणून मानतात आनी जेवण घायले ही आवय म्हणून मानतात. आवय आनी आई एकच उरत म्हण तुमी त्या जाग्याचेर येवन तशें करची न्ही. हा म्हाका बरें दिसलें ना. खरें म्हणल्यार न्ही तुमी चूक मागू सर गोश्ट आनी तो आनी एक कोण तेका ही बाई कितें नंतर त्या बाईन कितें सांगलें आपणा कडेन कोण कितें तर पंट का कितें तर कुंट कितें म्हटलें खंय कोण कितें म्हाका कळना पंट कुंट कितें तरी म्हटलें खंय म्हाका कळना. तेणी सांगलें म्हणून ताका आनी ह्या शाळेंत संबंद ना न्ही. तो त्या शाळेंतलो तूं ह्या शाळेंतली. हां कित्याक तशें करतात. हां गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू गुरु देव महेश्वर आमी म्हणटाले. गुरु लोकांनी तर अशें केलें तुमचे कडेन शिकून गेल्ले पोरां कितें करतली सांगा पळया कितें करतली. हां ती बडी पोराक अन्न घालची ते पोराक वचून उंडी भरयची ते बायल मनशान फाल्यां सकाळीं कितें करचें पडलें. आतां हॉस्पिटलांत एडमीट आसा खंय म्हणना हेजी कारवाई जातली. कारवाईक तेमी घायला सगळ्यान आनी हांव बी तांकां हें केलां. म्हाका बी मना लागेल गोश्टी कित्याक अन्याय जावं जायना कोणाचेर जावं जायना तशें म्हणत. हां कितें उर बाई तुमी सुदान घेया आनी तो कुंट का बंट कोण आसा पळय तो तुमी बी सुदान घेया. लोकांक त्रास दिनाकात कित्याक मुखार तुमगेलें बी जिवन आसा. हां बरें तर आनी सांग तुमकां हे उर हे आतां कारवारची गोश्ट जाली. कारवारच्यान भायर आशिल्ल्या आमगेल्या लोकां खातीर महाराष्ट्रांत भायर देशांत बेंगलोरांत हेकात तेकात गोंयांत बियांत आशिल्ल्या आमगेल्या लोकां साठी बाबांदो बरें करून रावा. कित्याक सांग हे परत कोरोना येयला का राजकारणांतल्यान धांड येयला म्हाका खबर ना पण येयला खंय तेजे खंयच्यान आतां सांबाळ रावा आनी बरें करून रावा. कोंकणी भाशेचेर अभिमान घेवन दवर रावा आनी तुमगेलो आशिर्वाद ह्या कोंकणी चॅनलाचेर कायम दवरा म्हूण सांगतेत. आज हांव तुमचे खंयच्यान तुमगेलो कितें म्हणटा ताका हात हलेचे बाय बाय हय बाय बाय करता तुमकां. नमस्कार. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्रायब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.